दीस आयतार फेब्रुवारीची 23 तारीख 2025 साध्या काळाचो 7वो आयतार. पयलें वचप सामुएल प्रवाद्याच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 26 वळ 2 7-9 12-13 आनी 22-23 पर्यंत. साऊल उठलो आनी इस्रायेलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशां सोवें जीफाच्या अरण्यांत दाविदाक सोदूंक भायर सरलो. दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार सावलाच्या सैन्याशी गेले आनी साऊल शिबिरान न्हिदन आसलेलो तांणी पळयलो. ताचो भालो ताचे तकले लागीं धरणीक तोपून दवरलेलो आनी आब्नेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले. अभिशायन दाविदाक म्हळें, आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनांक तुज्या हातांत घाला. हांव ताका आतां भाल्याच्या एकाच मारान धरणीक खिळायतां. हांवें ताका 2 पावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिशायक म्हळें, ताका मारी नाका, कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारतल्यांक खास्त मेळनासतना वसत. दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलेलो भालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले. कोणेंच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणीय जागो जालो ना, कित्याक ते न्हिदोन आशिल्ले. सर्वेस्परान धाडिल्ली गाढ न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरोन पेले कुशीक गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो. ताचे मदें व्हड अंतर आसलें. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो भालो. तरणाट्या मदलो कोणीय एकलो येवन तो व्हरूं. सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता, कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातांत घालो. पूण सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 103 1-2 3-4 8 आनी 10 आनी 12-13. श्लोक सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरा नाका. श्लोक सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. तो सर्व तुजे अपराध भोगसिता. सक्कड पिडेंक वोकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. सोमी दयाळ आनी मोगाळ. ताची काकूत अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निधान. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीकपण तो घेना. श्लोक सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात, तितले पयस आमचीं पातकां आमचे तावन तो कान उडयता. जसो बापय आपल्या भुरग्यांक कणवळायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांक दया दाखयता. श्लोक सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. दुसरें वचप
साम पावलान कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 वळ 45 तावन 49 पर्यंत. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्ही, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो, धरणीचे धुळीसो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गीन थावन आयिल्लो. हे भुमीची जावन नासलेली धरणीचे धुळीसो केल्ल्या मनशा बरी, सर्गींची जावन नासलेली सर्गार थावन आयिल्ल्या मनशा बरी. जशें भुमी तावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गीन तावन आयिल्ल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा आसो मी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वळ 27 तावन 38 पर्यंत. जेजू म्हणालो, पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो पोलोय दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दगलोय व्हरूंक आडाय नाका, तुजें लागचें विसारतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काण व्हरीत जाल्यार ताचें लागचें पाटी विसारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात, तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी तशें करतात न्ही. जांचे कडेन पाटी मेळटले म्हूण तुमकां भरवसो आसा, तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हणून चिंतून पातकी एकामेका उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जाताल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्यां आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ, तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात, तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हणून फैसल दिनाकात, आनी तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भत्त्या मापान दामून हालोवन वमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात, त्या मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
ताका मारी नाका, कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतल्याक ख्यास्त मेळनासतना वसात. दावीद रायाची ही उतरां जीण एक सुत्रां जातात. हर एक मनीस देवाच्या सारको आनी सुरूपाचो म्हणटाना देवान ताका रस्तानांच अभिषेक केला. तो मनीस ताका अभिमानाचो जाला. देवान रस्ताना मोगान आनी मनशापणान रचला म्हणटाना कशें आमी थोड्यांचो मात्र मोग करचो आनी हेरांचो द्वेश करचो? तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? जेजूची उतरां चिंतपाक कारण जातात आनी जिविताचो उद्देश कितें म्हूण समजयतात. एक व्यक्ती आनी एकल्याचो द्वेश करता म्हणल्या खातीर त्या व्यक्तीन पाटी ताचो द्वेश करीजे म्हणून ना. दर्यांत आसच्या मिठान कोणेय रावळेर बांदूंक ना वा ग्रेस्त जावंक ना. बगार एका थेंब्या मोवान एक गराणें बांदूंक जाता म्हळ्यार मोगाचो प्रभाव कितलो म्हूण कळीत जाता. एका व्यक्तीचो मोग केल्ल्या वरवीं ते व्यक्तीतावन प्रतिफळ अपेक्षिजे म्हणून ना. बगार केदळा मनशां थंय आसलेलें देव सैंब हेरां थंय वांटून घेताय, ते दळा देवच ताचे थंय वस्ती करता आनी देवाचे सारकें थंयसर परजळटा.